एक शांत प्रार्थना করব। शांत प्रार्थना করব আমি मुखारसुया प्रजना जॉइन चॅनल तुमगे स्वागत करू किंचित रूपार सेव कोर्स दिताती ताची खातीर कृतज्ञ जावन आसा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतप्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरानापरः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आम्ही भीमा चरित्राविषयी उल्लेख असती। प्रथमो हनुमन् नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञ तृतीयस्तु भगवत्कार्य साधकः। हनुमंत जाऊन रामायणात सेव केलेले, भीम जाऊन कृष्णाक सेव केलेले आणि मध्वाचार्य जाऊन वेदव्यास देवा सेव केलेलो तसो तो वायूला उतारो ताके विषयी आम्ही चर्चा करता असते, सत्संग करता असते। आम्ही लास्ट टाइम आम्ही पळयलेलें की कशी भीमान त्या पुरा द्रौपदी खातीर फूल हाडूंक तो थंय कुबेर आले ते लोका चमकलोलो आनी थंय मागीर ते मणिमान म्हणलेले राक्षसा मारले आनी कुबेराक एक असं की एक श्राप आशिल्लो तो तांचो दोखूनय भीमाल निमित्त तांचो दोखून भायर आयलो आनी ताजे खातीर तो भीमा खातीर कृतज्ञ आशिल्लो त्या विशयी पळयलो आनी दोनूय विशय आमी डिस्कशन करचे प्रारंभ केलें की कशी जयद्रथू थंय येता म्हणून। सो एक पंथा तेन्ना पांडव केन्ना वनांत राबता आशिल्लीं ती आनी तांणी पुरा कशें की भायर चमकलीं ती तांणी तेंगे क्षत्रीय धर्माले तांणी ते हंटींग करचे भायर वचचे आशिल्लें आनी कशें ते काण फूल फल ते मेळ्ळ्यार ते आपास ते कुटिराक घेवन येवचे आशिल्लें। सो पांचजन पांडवान भायर आसतना जयद्रथू थंय दोखून बगलेन दोखून वता आशिल्लो थंय आनी तो शाल्व म्हणून एक राज्य वता आशिल्लो थंयचे युवती वटू थंयची कोण ती युवराणी आसा तिगेलो वार्डीक करच्या खातीर ताका तांणी पुरा भांगर चांग रुपार पुरा जयद्रथान पुरा नमुने एक पोशाख घालून तो ते रथार बसून वता आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें आसा। आनी थंय वता आसतना थंय कुटिरा लागीं दोखून तो द्रौपदी पळयल सिता तो एकदम आकर्शीत जाता आनी तो तागेले पुताकच ही पेटयता कोटीक म्हणून की वचून सांग की सिंधू नरेश जयद्रथा वटू येवच्या तिका जॉइन करचें सांग तिका राणी म्हणके दवरतलो म्हणून। ताका कोटिकान मागीर तागेले बापूसून सांगलें म्हणके तो वचून द्रौपदीला उलयता। द्रौपदी सांगता की हें सम न्ही आनी ती सांगता की हांव द्रुपद रायल धुव म्हगेलें नांव कृष्णा वय आनी म्हगेलें ऑलरेडी म्हगेलें वार्डीक जाल्लेलें आसा न्ही 5 जनालें ती नांव सांगता भीम अर्जुन तशी आनी तुमी आयकून वैश्य पुरो म्हणून खांडव प्रस्ता येयले तेन्ना आमगेले विशय पुरो म्हणून आनी ती सांगता जाल्यार तुमी अतिथी जावन आयिल्ले आसा म्हटल्यार की तांणी राजपरिवाराचें नांव कोटिक जयद्रथ तुमी स्वल्प वेळ वेट केल्यार पुरा जेन्ना युधिष्ठीर महाराज येतलीं आनी युधिष्ठीर महाराजाक भारी खुशी कोणी अतिथी आयल्यार तांगेले स्वागत सत्कार करच्या खातीर म्हणून तो मागीर अशें आयकल्लें सिता तो वचून जयद्रथा वचून सांगता कोटीक दुख्ख जाता की
म्हणटात पळय कसं ना बाय म्हळ्यार ताका काय दिसता की कसं ना बापूस म्हळ्यार कितलो मर्याद नातील म्हूण तशीच ताका मनांत आसता सांगिल्लें आसा. आनी जयद्रथा कोप येता की ती ना म्हणलें ना जाल्यार ही तिका पळयलें आसा म्हगेल मना देखून तें काडूं जायना तो विशय. आनी तिका पळयल्यार ताणें महाभारतांत तशें सांगिल्लें ती एक आभुशणा म्हणके दिसता आसा म्हाका. पुरा हातूंत पुरा सृश्टींतूल ती एक आभुशण शी आसा आनी तिका पळयतरी म्हाका विंगड कोणाक पळयल्यार तांणी वांग करची दिसतली म्हाका. आनी म्हाका तिका पळयतरी आतां म्हगेल्या हृदयांत विंगड कोणी येवचें साध्य ना. आमी ती कशी पूण घेवन वचूं काय म्हूण. आनी जयद्रथ आनी तिका तागेलो तशी सहजन तागेले सेनापती जेन्ना तांणी त्या कुटिरा भितर वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी द्रौपदी सांगता ती तो सीदा वचून सांगता द्रौपदीक की यो म्हगेल्या रथार येवन बैस आनी तुका हांव खुशेर दवरतलो म्हूण. हें कांय भाग्य नातिल हें पांडव जन कसं दुड्ड ना कसं ना राज्य ना कसं नमुने एक नमुने कश्टार आस तूं. हें पुरो सोड ही म्हगेलो यो हांव तुका पळय कसन पुरा तुका कितले तुगेलो सत्कार करता तुगेले कितले पुरो फॅसिलिटीज तुका मेळटले म्हगेलो यो म्हूण. द्रौपदीक म्हणटात पळय अशी कोप आयला म्हळ्यार तेगेले दोळे पुरो रेड्ड जावन म्हणटात पळय तिगेल मात्र न्ही तिगेले एक परिवारा वयरी ताणें एक नमुन्याची एक अपमान केल्या म्हणके जाता. आनी द्रौपदी सांगता की आत्तां बेगी धांवन वच तूं कसं जालें की भिमान आयल्यार तागेल कोप तुका पळोवचें जायच ना. म्हणटात पळय बशील कडेन वचून एक व्हड वागाल तोंडा हात घाल्या म्हणके जातले तुवें आत्तां धांवन वच म्हूण. जाल्यार जयद्रथाक म्हणटात पळय तो वच्चे तयार जायना थंय. तातूंत धौम्य ऋषी वय आसता. धौम्य ऋषीन केन्नाय पांडव जनावर तशें आशिल्लें. धौम्य ऋषी वय सांगता आनी तो पुरा तें एक्सप्लेनेशन डिटेलार सांगिल्लें आसा की जयद्रथा तो सांगता हें सम करचें सम न्ही तुवें वच हांगा दुखून. जाल्यार तो म्हणटा पळय मुखारसून येता आनी ते हातान धरूंक अशी प्रयत्न करता. तें जयद्रथाक म्हणटात पळय द्रौपदी एक लात मारतके आनी द्रौपदी लात मारलेली पेट्टा तो तोकू पडतके जयद्रथ. म्हळ्यार त्या नमुन्याचे द्रौपदी शक्ती आसा म्हूण तशें दाखयलेलें आसा. म्हणटात पळय की अशें सांगिल्लें आसा की एक झाडाक हुमटोवन काडून मूळ समेत काडून उडयल्यार कशें जातलें तशी मटांत जयद्रथ पडता म्हूण द्रौपदीन लात मारलेली पडटा. जाल्यार तो वय ते एक प्रकार क्षत्रीय ह्यांची नांवां आनी ती ते भितर कुटिरा आनीक भितर धांवन वचचे प्रयत्न करता. ते मातशें देखून जयद्रथ तिगेल व्हरल तांडून तिका पाडयता म्हूण सांगिल्लें आसा. पाडयता वय तिका न्यायालयार घश्टून तागेले रथाल्या ते व्हरता म्हूण. म्हळ्यार जयद्रथाक एक कस नमुने एक म्हणटात पळय बुद्धी आशिल्ली आनी कस नमुने एक कश्ट द्रौपदी जाल्लेलें आसा. मुखारसूनय आमी पळयत की द्रौपदीले भारी एक नमुन्याचें पुरा म्हणटात पळय भारी एक कश्ट आशिल्लें जाल्यार तिगेली ती भक्ती निर्मल देवाल विश्वास ताचे निमित्त कसनय जाल्यार तिका देव सोडून घालना म्हूण आमी निरंतर पळयत तो विशय. हें तांडून व्हरतान वय धौम्य ऋषी सांगता की तुगेलें राजकुलाचे राजपरिवाराचे क्षत्रीय धर्म पालन करी तूं अशींची व्हरूं जायना तुका हें भारी मुखारसून तुका हाचे विशय तुका भारी भोगूंक पडटलें आनी केन्ना पांडू पुत्र येतलीं ती तेन्ना तुगेलें कसन जातलें म्हूण. जाल्यार हें पुरा इतलें पुरा सांगताना जयद्रथाक धौम्य ऋषीन सांगतान वय तें ताका मना येना आनी तो तिका रथार तांडून व्हरता म्हूण. आनी तिगेली मातशी तागेले म्हळ्यार मस्त व्हड सेना आशिल्ली म्हळ्यार तो वय ते साल्व राज्यांत वता आशिल्लो आनी तागेले मस्त सकट सैनिकां घेवन आयलो हस्ती घोडे. तेन्ना धौम्य ऋषी वय तांगेले मदें वता आनी तांकां फॉलो करूं सुरू करता म्हूण सांगिल्लें आसा. थंय देखून पळयताना पुरा त्या वनांत युधिष्टिराक म्हणटात पळय अशुभ जावन आशिल्लें चिन्ह दिसता म्हूण. कशी आमी रामायणांत पळयल्लें आसा की सीता हरण जाल्या सीताक रामाक कसन तें पुरो अशुभ चिन्ह दिसता पळय की कसन की एक भारी एक दुर्भाग्यपूर्ण वायट विशय जाल्लो आसा म्हूण. तशींच युधिष्टिराक त्या वनांत पुरा अशुभ चिन्ह दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तो म्हणटा की आतां हांव फुडलें वचूं काय कसन जावन आसचें पुरो म्हूण. आनी तो थंय वचून तांणी 5 जन पावता ती पांडव जन तेन्ना हिका द्रौपदी असिस्ट करूं खातीर एक दासी आशिल्ली धात्री एका म्हूण. ती धात्री एका न्यायालयार मुर्शीत जावन पळोवन रडता आशिल्ली म्हूण म्हणटा ते. म्हळ्यार तिगेलें नांव आपूण उकळल्यार तिका बोध चुकला म्हण केसी जाल्ला आनी युधिष्टिरान निमगीत कसन जालें म्हूण म्हळ्यार ती मात्र आसता कुटिरांत तेन्ना ती सांगता काय कसन जालें म्हूण.
आणि युधिष्ठिर धात्री का सांगता ताका एकदम भारी कोप येता आयकतर कसन जेलना आणि आत्ता ती घेऊन येतात आम्ही म्हणून ती रात्री एका युधिष्ठिर सांगता आणि ती सांगता काही ह्या डायरेक्शनान चमकलेली त्यांनी आणि तुमकां ताजे म्हळ्यार व्हड सैनीक सेना जनान गेल्यार ताची पुरा चिन्ह नसतल ना नेल्यार ती डायरेक्शन दाखयता पळयात अशी गेली तांणी ताची म्हापशी वचच्या ती म्हणून सो त्यांनी म्हापशे वचच्या सुरू करता ती आणि अर्जुन अर्जुन युधिष्ठिर आणि ते हे स्ट्रिंग असतं पळय बाणाचे तांणी ताजे न्हय ते अशी घट्टी तांडून मारल्यार त्याची व्हड आवाज जाता ते धनुष्य बाणाचे स्ट्रिंग असता तशी तांणी अर्जुनान ते कसं जालें की अर्जुन आतां स्वर्गात वचून येवन जॉइन जाला न्हू तांकां तांकां ते अर्जुनान ते ट्वांग केले म्हणटात पळय ते स्ट्रिंग अशी मारलेले पडटा ते सगळे कितले की मैल ते ताजे आवाज येता म्हणून सांगिल्लें असं कोपारी सो तांणी ते फॉलो करूं सूर करता ती आणि फॉलो करून एकदम फास्ट तांणी घोड चलोवन मातशी वता ती आणि दूर दोखून म्हणटात पळय कसं एक व्हड एक गरुड पक्षी कशी आकाशात दोखून येवन एक सर्पाक खट्ट धरता पळय तशी आनी पांच पांडव जन ते जयद्रथाल सेना मदेंत येवन जयद्रथा लागीं येता ती म्हणून आणि अशें दिसता जयद्रथ दिसता आणि द्रौपदी तागेले रथार बसून आसा म्हूण ते दिसता तेन्ना तांगेलें इतलो कोप आसता तांकां तांणी जयद्रथा सांगता ती कुडले राबूका म्हूण आणि जयद्रथाक हांकां पळयल सिताक म्हणटात पळय तागेले इतले हें जाता तो भिवन वता की तागेले ते खंयची डायरेक्शना वचका म्हूण ताका घोडे ताका कळना म्हूण सांगतात म्हळ्यार त्या नमुने तागेले सेन्स ऑफ डायरेक्शन वता म्हूण आणि जयद्रथ द्रौपदी निमगे कोण आनी 5 जण म्हूण म्हळ्यार तुगे आनी ना तुगेले बा म्हूण कोण तांणी म्हूण तेन्ना महाभारतांत सांगू आसा आमी आतां ते संक्षिप्त रुपार उलयता जाल्यार द्रौपदीन एक एकल्या विशय ताका डिस्क्रायब करून सांगचे आसा डिटेलार सांगिल्लें आसा आतां तूं केलेलें हाजेन पळय तुगेलें आयुश्य उण जाल्लें म्हूण द्रौपदी सांगता आसा आनी सांगता की तुका कोण म्हूण जेवका ना हांव तुका सांगता म्हूण आनी तिणें एक एकल्याल्या विशय सांगचे आसा म्हूण तें सांगिल्लें आसा आनी आनी हातूंत कोणीय एकल्यान मुखार आयल्यार बी तुगेलें तूं जिवंत व्हरनाची म्हूण तूं आत्तां तुगेल्या मृत्यूचे समय लागीं आयला म्हूण द्रौपदी ताका सांगता जयद्रथाक आनी युधिष्ठिरा पळोवन सांगता पळय युधिष्ठिर हो म्हूण आनी धर्मराज तो म्हूण आनी सगळे कौरव परिवाराच तो पुरापशी व्हड राय तो आनी तो अशें आसा की तागेलें कोण तागेले शत्रू आसा ताका वे जीवन दान दिता म्हूण जाल्यार आज तुका सोडचना तो धांवन वच तूं हांगा दोखून कसं जालें की आज तूं कोणीय रक्षण करतले ना ती म्हूण तो विंगड पडलेल्यार कोण तो शाल रूख म्हळ्यार तो एक व्हड नमुन्याचें एक रूख आसता तो व्हड शाल रुखा म्हणजे कोण दिसता आसा आनी कोण तागेले वंट चाबून घेता आसता कोपारी आनी ताण तागेलें फॉरहेड म्हणटात पळय अशी मस्तकाचे अशी कोपान ताण अशी दोळ वयर केलेले आसा की भिमाले ते दोनी आयब्रो जॉइन जाल्या म्हणजे दिसता म्हूण तशी सांगिल्लें आसा तो म्हगेलो तो म्हगेल पतीदेव तो वृकोदर म्हूण अशी द्रौपदी सांगता म्हूण आनी ताका कोणी अपमान केल्यार तो विसरना केन्ना आनी मागीर तशींची अर्जुना विशयी सांगता धनंजय सगळ्यांची म्हणटात पळय विश्वास हो पुरापशी व्हड धनुर्धर आनी नकुल आनी सहदेव तांगेल्या म्हणके कोणाक तलवारान कोणाक युद्ध करूं जायना अशें पुरो द्रौपदीन सांगची वर्णन आसता तूं ती एक एकल्या विशय मस्त सांगता तशी पांडव तांणी पुरा येता ती तेन्ना आगेल जयद्रथाल सेना वय तांगेलो ओटू लढाई करच्या सूर करता आनी लढाई करताना भीमुची एकदम हागेले लागीं लागीं येता तेन्ना कोटीक आसता तो मध्ये येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कोटीक मात न्ही विंगड जन पुरा जयद्रथा खातीर ताका रक्षण करचे खातीर विंगड पुरा जन ते पुरा बाण आनी कसं स्पियर्स असं पुरा विशय काणू लॉकडाऊन पुरा विंगड शस्त्र घेवन भिमा राबोवचे येता ती जाल्यार भिमाक म्हणटात पळय इतलो कोपार आशिल्लो ताका कसलें दिसना आनी तो तागेले तें गदा घेवन अशी घुंडयतकी की ती एक हस्ती ती उड्डून वता काही मारलेली पडटा आनी एक पंता आनीक पंता मारतना 14 जन बरी एकच आनी एक पंता तागेले गदा घुंडयतना 14 जन नाल मृत्यू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी जयद्रथान मुखारीची
आणि अर्जुनूय मुखार येता जयद्रथा धोरच्या खातीर तेन्ना सिंधू तें तागेलें सिंधू राज्य आसा तें 500 जन धनुर्धर पुरापशी बेस्ट जन अर्जुना लोट लढाई करूं येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अर्जुन तांकां क्षण मात्र भितर म्हणटात पळय त्या 500 जनांक एकपंता मारून सोडता म्हूण. आनी नकुल आनी सहदेव तांगेले रथार दोखून तोग्गू देंवन तांगेल म्हळ्यार तांणी तलवार चलोवच्यान तांगेल होड आशिल्लो विशय. नकुल आनी सहदेव तलवारान पुरा जनाले गळ कातरतात अशी म्हूण सांगिल्लें आसा. ते डिस्क्रिप्शन अशें दिलेलें आसा की कशी एक शेतकरी म्हणल्यार एक फार्मर आसा पळय तागेलें बी कशी तांणी तांगेलें नेलार घालतात अशी बी उडयतात न्हू तें पुरा कडेन अशी तें धान्य अशी उडयतात पळय बी तशी पुरा जनाल गळ पडता नेलारी म्हूण तितले मटा तांणी नकुल आनी सहदेव पुरा जना करता ती म्हूण. आनी जयद्रथू हें पुरा पळयतरी आनी युधिष्ठिरूय लागीं येता आशिल्लो आतां आनी तेन्ना युधिष्ठीर तें एक बाण मारता तेन्ना जयद्रथा लागीं पेट्टा तागेले तोंडा दोखून म्हणटा पळय रगत ओंगचें सूर करता म्हूण सांगता आनी तो पडता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी पांडव तशी मुखारसून येताना ते सैनीक पुराजन मदें मदें येता आशिल्लीं ती आनी जयद्रथाल बोध चुकल्या म्हणके जाता आनी जेवन युधिष्ठिरान बाण मारलेलो पडटा जाल्यार तो उठयता आनी पळयताना चारय दिकान पळयताना पुरा जन तागेले सैनिकाक तांगेले सेनापती मारता आसा ती आनी ताका दिसता कांय करूं जायसना म्हूण तो सीदा वना भितर धांवच्या सूर करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अशी हेकट तेकट पळयताना अर्जुनाक दिसता खंय की ते रथार जयद्रथ ना म्हूण आनी आतां खंय गेल्लो आशा पुरो म्हूण आतां तेन्ना भीम आनी अर्जुन सांगतात की आतां द्रौपदी वय थंय एकली आसा म्हळ्यार हाण खंय घुवन विंगड जेन्ना वता आपास तो विंगड दिकान वचून द्रौपदी जावं आपास हरण करचें गेला जाल्यार ताकाची युधिष्ठिराक आनी नकुल आनी सहदेवाक भीम आनी अर्जुन सांगतात की तुमी आपास वचा ती आमी पळोवन घेता ती म्हूण आनी धौम्य ऋषीक घेवन वचत म्हळ्यार धौम्य ऋषी वय एक्चुली तो लढाई करूं ना जाल्यार तो थंयच त्या एरियान तो आशिल्लो म्हळ्यार तो वय तांगेलो ओट्टो आशिल्लो आनी सांगता खंय हें हो बुद्धी नातील हो सिंधू नरेश आम्ही खंय असल्यार ताका सोदून काडटा ती खंय मुल्ल्यान तूं खंय खंय गुयेंत वचून निपला जाल्यार आमी सोदून काडटा ती म्हूण भीम कोपार सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. जाल्यार वता वता युधिष्ठीर सांगता की भीमाक पळया ती तो म्हळ्यार तागेले जयद्रथाल वाडलीक दुश्शला आवट जालेलें तें दुश्शला म्हळ्यार हांगेल गांधारील धुव ती एक धूव आशिल्ली तांकां दुश्शला सो गांधारील धूव ती ताका आमी जयद्रथा मारून सोडनाका ती कसं जाल्यार की आमी दुश्शला आनी गांधारील विशय चिंतन करूं आतां कसं म्हूण पनिशमेंट दिवी आमी जाल्यार मान घाल नाका ती म्हूण जाल्यार द्रौपदी वय थंय आसता न्हय द्रौपदी सांगता काय ना बा ताका मारूं घालका म्हूण कोण अशी म्हगेलो अपमान करून अशी म्हाका हें असल परिस्थिती हाडलेली आसा ताका सोडूं नज ताका खंडीत कांय तागेले वयर दया माया दाखोवच्या म्हूण ताका मारूकाची म्हूण अशें पुरा उलयताना युधिष्ठीर आनी द्रौपदी धौम्य ऋषी ओटू म्हापशी वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय वचून पावताना थंय कुटिरांत पळयल्यार मस्त सगळे ऋषीगण ब्राह्मण आनी पुराजन येवन आशिल्लीं ती म्हळ्यार ते न्यूज वेगळी स्प्रेड जालें की वनांतू आनी तांतू मार्कांडेय ऋषी वय येवन पावला थंय आनी तांकां भारी खुशी जाता आयकून की द्रौपदी चांग रुपार कसं जायनाशी युधिष्ठीर नकुल आनी सहदेव आयलीं ती धौम्य ऋषी ओटून तेन्ना भीम आनी अर्जुन तांणी मुखारसून वता ती आनी थंय मुखारसून वतरी 2 मैल दूर अर्जुना दिसता की तो धांवन वता आसा म्हूण आनी अर्जुनान मारलेलें तें बाण तागेलें इतलें एक्युरेट आसता की 2 मैल दूर आसतनाची अर्जुनान त्या मारलेल्या बाणान हो घोड्यार धांवन वता आशिल्लो जयद्रथू तें सीदा वचून त्या घोड्यार लागता आनी थंयच तो पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी असल पुरा म्हणटात पळय आनी असले पुरा बाण मारता की आख्या जयद्रथा मुखारसून धांवन वचचें जायना त्या प्रकाराची तें युध्द कला अर्जुन दाखयता म्हूण आनी दोग जन थंय वचून पावता ती आनी तो थंय पोर्ण आसता थंय म्हळ्यार ताका मुखारसून वचचें जायना तेन्ना आमी पळयता की त्याच दिकान वचून मागीर अर्जुन वचून सांगता की ह्यांची वे तुगेलें म्हूण जयद्रथाक कसन तुगेली बुद्धी तुगेलें ह्यांची तुगेलें क्षत्रीय भावना अधर्म जावन तूं अशी फोर्सारी एक बायल मनशे घेवन तूं धांवन चमकला मू आनी खंय धांवन वतलो तूं जालें न्हू तुगेलें धांवन
म्हणून. आणि ह्या महिने तुगेल सैनिक तांकांय सोडून तू धावूंक शकलो म्हळ्यार कसं नमुने तुगेले एक क्षत्रिय भावना म्हणून. तेन्ना हाका म्हणटात पळय, इतलें मर्याद गेल्यार म्हणके जाता हाका जयद्रथाक. आनी आनी ताका मनांत आसता हो अर्जुन पुणी उलयता आसत भीम आतां म्हगेलो कसं करतलो म्हणून. आनी भिमाल खूब वाडटा आसता ताका पळोवन. आनी भीम तागे लागीं येता आनी हांव आपास धांवचे सूर करता म्हूण सांगिल्लें आसा. हो जयद्रथ. तेन्ना भीम मागशी धांवन वता आनी तागेले 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 केंसान ताका धरता म्हूण, तागेले जुट्टू धरता म्हूण हागेले जयद्रथाले. आनी केस धरूनच ताका उखलता खंय भीम. आनी केस धरून उखलता आनी ताका नेलार धाडयता आनी आपास केस धरून उखलता आनी नेलार धाडयता म्हूण. अशी दोन पंथां ताका केसान धरून उखलता जयद्रथ आनी ताका नेलार धाडयता म्हूण सांगिल्लें आसा. त्या म्हणटा ताका म्हणटा ती खूब आशिल्लो अशी दोन पंथां तागेले केस जुट्टू धाडून ताका धाडयलेले पेट्टा थंय तागेले बोध चुकल्या म्हणके जाता. आनी ताचे मुखारी तागेले हरद्यारी तागेले पांय दवरून ताका मारूं वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी एक ताका मुश्टीन ताका एक म्हणटात पळय तागेले हरद्यारी एक पंथा मारता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते एक पंथा हाण मारले सिता म्हणटात पळय हागेले म्हणटात पळय मात्तें चलना मागीर जयद्रथान. आनी आपास मारूं वताना अर्जुन सांगता भिमा राब म्हूण युधिष्ठिराला घेवन वचा ताका आनी कसं म्हूण आमी मुखार डिसायड करुया ताका म्हूण. आनी आतां कसं नाही करूं नाका कसं जालें की वताना युधिष्ठिरान सांगिल्लें आसा की ताका मारची म्हण मात न्ही मात दुश्शलाल आनी गांधारील विशय वय आमी चिंतन करता सकाळची मारनाक ताका म्हूण. तेन्ना हो कोपार आशिल्लो भीम तो सांगता कृष्णाक कोण मारले. कृष्णा म्हळ्यार द्रौपदीले एक विंगड नांव कृष्ण आशिल्लो. ताका ताका जीवन सोडचें तशी ना म्हूण हांव मारूं घाल ताका आतां म्हूण. युधिष्ठिराक पुरा जनाल खातीर ताका भारी एक दय आसा म्हूण. तागेले लेखार केल्यार हें पुरा कोण हें अधर्मी जन आसत पळय कोणाक मारूं जायच ना आमकां म्हूण तागेले लेखार हांव वचना म्हूण भीम अर्जुना सांगता खंय. जाल्यार अर्जुन सांगता की ना आमी कसन करता तें करुया जाल्यार तुका मार काडल्यार मारया जाल्यार आमी एक पंथा युधिष्ठिराक मुखार व्हरया ताणें सांगलां वयना. तेन्ना तागेले ताका हें चंद्रा शेपाचें एक बाण आशिल्लें भिमालेक म्हळ्यार म्हणटात पळय ताका शार्प ब्लेड आशिल्लें तें. तेन्ना त्या शार्प ब्लेडान तो तागेले म्हणटात पळय माती तासून सोडता शेव करता म्हूण सांगता पडटा पळय. आनी खंयची खंयची डायरेक्शनान तो तागेलें शेव करून सोडता काय म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अशी शेव करून सोडता अशी महाभारतांत सांगिल्लें आशिल्लें खंयची की 5 जाग्यार मात थोडे थोडे केस आसता खंय. बाकी पुरा मध्ये ताका बोळ करून सोडतो खाली 3-4 जाग्यार म्हळ्यार अशी कांय खंय खंय अशी 4-5 कडेन थोडे थोडे केस सोडता काय म्हूण. आनी भीम सांगता खंय जायत आतां आमी तुका युधिष्ठिराला घेवन वता ती जाल्यार तागे वैश्य बशी फूड हांव तुका मारून घालतलो तुका जाल्यार तूं म्हाका एक प्रॉमिस केल्यार हांव तुका जिवंत सोडता युधिष्ठिराला व्हरता धरता म्हूण. आनी तूं सांगता खंय आनी तूं खंय पब्लिकली खंय पुणी आयल्यार खंयचे दरबारान तूं 4 जनाल मध्येंत आयल्यार आनी तुगेलें इंट्रोडक्शन करतना तूं सांगता की हांव पांडव जनाल सेवक आनी तांणी म्हाका जिवंत सोडलेलें ताचे खातीर हांव तुमगेले मुखार आसा म्हूण. हें तूं खंय हें सांगूनच तूं तुगेलें इंट्रोडक्शन करता पुरो तेन्ना हांव तुका जिवन सोडता. तूं आत्तां म्हाका प्रतिज्ञा दी की तूं अशी उलोवन घेतलो म्हूण. तेन्ना हो तर अशी भिवन गेलोलो जयद्रथ. तो सांगता भिमा तूं सांगल्या म्हणकेची आनी खंय हांव कोणाले 4 जनाल मुखार आयल्यार हांव सुरे ह्यांचे विशय सांगता की हांव पांडव जनाल स्लेव हांव तांगेलो सर्वेंट आनी तांणी म्हाका जीवन सोडलेले निमित्त हांव तुमगेले मुखार आसा तशी म्हणून हांव मागीर मुखारसून उलोवचें सूर करता म्हूण. तेन्ना भिमाल खूब चिके म्हणटात पळय उण जाता जायत अशी करता तुवें म्हूण. आनी ताका तांडून ताका तांगेलें कशें की चेन आशिल्लें त्या चेनान ताका हात पांय पुरो बांदून घालतात खंय तागेले कशी बंदीक बांदितात पळय आनी ताका बंदीशी बांदून ताका अशी रथारी म्हणटात पळय अशी उडोवन सोडतात आनी ताका म्हणटात पळय कशी आतां काराट डिकीन तूं कसं सामान घालून व्हरता ती तशी हाका जयद्रथाक रथार मागशी बांदून घालून अर्जुन आनी भीम ताका घेवन वता ती ते कुटिरा लागीं म्हूण. आनी थंय कुटिरा लागीं वचून ताका धरून युधिष्ठिराल आनी द्रौपदी पायपंदा ताका घालून सोडता ती अशी बांदून घालेली जयद्रथाक म्हूण. आनी भीम युधिष्ठिराक सांगता आत्तां सांग
तुगेलें इंट्रोडक्शन सांग म्हूण. तेन्ना ताण सांगल्या म्हणकेची द्रौपदी आनी युधिष्ठिरा मुखारी जयद्रथ सांगता की हांव तुम पांडव जनाल स्लेव, तुमगेले सेवक, तुम्ही सोडलेले निमित्त हांव जिवंत आसा म्हळ्यार ते सांगून दाखोवका ताणें भिमा लेद्रा. आनी तुमी म्हाका सोडलेले निमित्त हांव जिवंत आसा, तुमगेले दयेरी म्हगेलें जीवन चलता म्हूण अशी जयद्रथ युधिष्ठिर आनी द्रौपदी सांगता म्हूण. आनी द्रौपदीन आनी युधिष्ठिरान चिके उलोवन घेतिल्लें नासता. आनी द्रौपदी गोत आसा की ती थोडे वेळ आतां कोप दाखयल्यार भीम आउट ऑफ कंट्रोल वतलो म्हूण. आनी तिका गोत आशिल्लें की युधिष्ठिरान मनांत आसा की गांधारीक दुःख दिवची नाका म्हूण, धुवे मारून, धुवेल बामणां मारून. सो ती सांगता की जायता तूं सांगिल्लें हांव एक्सेप्ट करता, तूं आज देखून आमगेले सेवक. आनी तुगेले ते म्हणटात पळय ताका एक क्षत्रियाल इन्सल्ट केल्या म्हणल्यार तांकां मरण दिल्या म्हणके न्हय. सो तागेली कशी तागेली माती शेव कोर न्हू कसं की कुरूप कोण सोडवलो भीमान, हाजेन तुगेले मृत्यू दंडा म्हणकेची म्हूण द्रौपदी सांगता. म्हळ्यार एक लेकार इंडिकेट करता भीमाक की आनी हाका मारचे नाका म्हूण. आनी हो अपास अपास पळोवन तांगेले पांय धरता आशिल्ले की युधिष्ठिराल जयद्रथ म्हाका सोडी म्हूण. आनी विंगड पुरो ऋषी मुनी आशिल्लीं थंय मार्कांडेय ऋषी, तांकांय जयद्रथ पांय पडता. आनी जयद्रथा युधिष्ठिरा होगळटा की तूं धर्मरायू, तूं पुराजनाल चांगा खातीर उलयता अशी तशी म्हूण तो पुरो सांगता. आनी युधिष्ठिरान मनांत म्हळ्यार ताका मारका म्हूण नाशिल्ली सुरेखाची. आनी आतां अर्जुनय ताका सपोर्ट करता युधिष्ठिराक. भीम मात आनीक एग्री करना, भीमाल मनांत आनीकय आसता ताका मारका म्हूण. जाल्यार ते सभेंतूची भीमाक चान्स दिनासी. युधिष्ठिर सांगता की आतां आमी तुका सोडता ती, जाल्यार मुखार सून असल खंयचेय अधर्मा कार्यान तूं आनी सोड नाका. तुगेले परिवाराचे, तुगेले राज्याचे मर्याद दवर तूं. असल एक म्हणटात पळय एक स्त्रीक तूं अपहरण करचें हाजे की ना हीन एक कांय कार्य ना. सो हें कोर न्हू. तुगेलें म्हणटात पळय सगळें जीवनभर तूं म्हणटात पळय तुका दुःख जावचो तसले विशय केलेलो आसा, जाल्यार आनीपुणी सोडी आनीपुणी एक चांग रुपार मुखावेल जीवन करचे प्रयत्न करी. हें पुरो काम सोड तूं म्हूण. आनी तुगेले आतां भरलेले जनसैनीक आसा तांणी येवन पावलीं खंय थंय, तांगेलो तूं हांगा देखून वच. सो अशी सांगली आसता. तांकां पुराजना पदे पदे पांय पडून जयद्रथ म्हणटात पळय दोळे उद्दास घेता गेले म्हळ्यार इतलें म्हणटात पळय इतले नमुने ताका हीन कोन्न सोडलेलो आसा. ताका इमॅजिन करूं जायनी आशिल्लें तागेले त्या मनांत तें अहंकार आशिल्लो पळय की द्रौपदी घेवन वतलो हांव म्हूण. ते म्हणटात पळय खंय ना. तो म्हणटात पळय ऑलमोस्ट सुसायड करचेरी म्हणटात पळय तशेच नमुने तागेली एक अवस्था जालेली आसा. सो त्या प्रकारे भारी एक म्हणटात पळय ताका आनी राज्य अवस्थीत तसलें नाशिल्लें. थंय मुखार वचून ताणें तागेले घरकड वचचें ना खंय जयद्रथ. आनी थंयच मुखार गंगे तिरेर वचून तपस्या करचें सूर करता म्हूण सांगिल्लें आसा. तपस्या करून मस्त काळ तपस्या करतरी थंय ताका ईश्वर प्रकट जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ईश्वरान प्रकट जावन ताका कसन म्हूण निमगोवचें आसा की ताणें कसलें तूं तपस्या केलेली कसन जावका तुका म्हूण. तेन्ना तो जयद्रथान महादेवाला निमगून घेवचें आसा की हांव तें म्हगेलें पांचजन पांडव कोण आसत पळय तांकां हांव युद्धांत तांकां हांव पराजीत कोरता. तसले तू म्हाका आशिर्वाद दी म्हूण. तेन्ना महादेव सांगता की साध्य ना तें म्हूण. कोणाक तांकां पराजीत करचें साध्य ना म्हूण. म्हळ्यार महाभारतांत तसो सकट मस्त सकट विशय येता की देवाल भक्ताल विशय कशी हळूहळू देवता वय जेन्ना तांगेली भक्तीच प्रदर्शन करता ती. आनी ह्या समयार हे मस्त अध्याय आसा एक्चुली महाभारतांत केन्ना महादेव जयद्रथान हें निमगून घेतलें ताणें देवाक तागेले देवाल किर्ती सांगचें आसा म्हूण. आनी एकल्यान किर्ती ईश्वर सांगता की तो अर्जुन म्हळ्यार कोण, तो नर तो म्हूण. आनी कृष्ण कोण नर नारायण. आनी ताणें ते तपस्या केलेलें आसा म्हूण. अर्जुनालें साक्षात नारायण तागेलो मित्र जावन आसा म्हूण. तूं कसं निमगितास जयद्रथ की तूं तांकां पराजीत करतलो म्हूण. देवी देवताक वे अर्जुना पराजीत करचें साध्य ना. आनी ताण तपस्या केलेलें तेन्ना हांव म्हगेलें अस्त्र पशुपात अस्त्र ताका दिलेलें आसा. तसले तें योद्धा अर्जुनाक
तू कशी पराजित करतलो म्हणून. आणि मागीर त्या सांगतरी महादेव नारायणा विषय पुरा सांगू सुरू करतके. आणि एक एक अवतारा विषय सांगता म्हणून सांगितलं असं, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, हे पुरा जयद्रथाक ईश्वरान सांगचे असे हे पुरं महाभारतांत. कूर्म अवतार, हे नरसिंह अवतार, राम अवतार, आणि कृष्णाल विषय ते सांगता म्हणून सांगितलं असं. सो तसल ते कृष्णाले मित्र जावन आशिल तो अर्जुन आणि त्या पांडव परिवार, तू तांक कसा पराजित करतलो म्हणून. जाल्यारीची आता निमगून घेतला ना. आणि निमगून घेतल्यार देवान ते कांय दिनाशी राबू म्हूण जायना. जाल्यार ताका महादेव ताका आशीर्वाद दितके अर्जुनाक खंडिता तू कसं नाही करू जायना. जाल्यार तुका हांव आशीर्वाद दिता की एक दिवसा खातीर तू भीम, युधिष्ठिर, नकुल आणि सहदेवाक तू तू तांकां मुखारसून वचचें की ना राबो येता म्हूण पराजित करू जायना तुका. जाल्यार तू तांकां मुखारसून वचचे खातीर स्वल्प वेळा खातीर तू राबोवन सोड येता म्हूण तितले हांव तुका शक्ती दिता म्हूण. आणि आमकां गोत आसा हे दुर्योधनान कशी प्रयोग केलेली हे जयद्रथाल शक्ती. केन्ना अभिमन्यू चक्रव्यूहा भितर गेलोलो आणि आणि अर्जुन कशी ते अर्जुन कशी त्रिगर्त सेना ओटू विंगड करून लढाई करत आशिल्लो. जाल्यार भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेवान ते अभिमन्यू मागशी मागशी चक्रव्यूह येताना जयद्रथान मध्ये येवन तांकां 4 जणां राबोवचे असं हे महादेवाले आशीर्वाद घेवन म्हणून आमी पळयत. सो ती एक काणी आसा. आणि मुखारसून वतरी युधिष्ठिराक आनीक तो म्हणटात पळय भारी एक दुख्खार आशिल्लो. म्हणटा पळय कसं न्ही घटन जाल्या पा म्हूण. म्हळ्यार ऑलरेडी तांकां गोत आसा की द्रौपदी कसं कश्टार आसता आशिल्ली आणि तांतूय हें असल पुरो विशय जावचे म्हळ्यार तेन्ना युधिष्ठीर भारी दुख्ख आसतना ते मार्कांडेय ऋषीन सांगचे आसा ताका. आणि आपास ह्या महाभारतांत कितले की सकळ अध्याय आसा मार्कांडेय ऋषीन युधिष्ठिराक रामायण सांगचे आसा तू. आणि तांणे सांगचे आसा की कशी राम, लक्ष्मण आणि सीताक कितले कश्ट जालेले आसा, भरताक कितले कश्ट जालेले आसा म्हूण. म्हळ्यार हे कश्ट जावन आशिल्लें ते देवा तें सोडू जायना. ताका कश्ट म्हळ्यार खंडीत येता जाल्यार देव सोडून घालना म्हूण अशी मार्कांडेय ऋषीन कितले अध्याय महाभारतांत हाका युधिष्ठिराक मार्कांडेय ऋषीन रामायणा विशय सांगचे आसा. सो हें पुरो जातरी मागीर तांगेलें आतां तांगेले वनवासा जातरी आतां नेक्स्ट काणी आमी विराटा विशय पळोवया. विराटांत आमी पळयत की तांकां तांणी विंगड विंगड म्हळ्यार ते आतां अज्ञातवास म्हळ्यार कोणाक तांगेले गुर्तू कळचे ना. ते एक वर्स तांणी तशी राबूंक आशिल्ली. सो ते फायनल इयर तांगेलें वनवासाचे अज्ञातवासाचे तांणी विराटा वता ती. आणि थंय भितर वताना विंगड विंगड रुपार वता ती. आणि ओटू वचनात तांणी विंगड विंगड रुपार वता ती. युधिष्ठीर कंक म्हूण एक ब्राह्मण जावन वता आणि तो भितर वचून ताका ते विराट रायाले दरबारांतूच ताका एक एडवायझर म्हणून ताका एक म्हणटात पळय एक ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी ते काम मेळटा म्हणून सांगिल्लें. भीम वल्लभ जावन वता. वल्लभ म्हळ्यार एक रानपू जावन वता आणि त्या रुपार तो भितर वता म्हणून. अर्जुन बृहन्नला जावन वता म्हळ्यार एक स्त्रिया रुपार वता तो. आणि कोण एक डान्स आणि म्युझिक टीचर जावन ताका विराट रायल धुव उत्तरा तिगेल खातीर तो डान्स आणि म्युझिक टीचर जावन वता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि ताणें ते स्त्री जावन ते हें म्हणटात पळय युनक जावन वचचें तें आमकां तसं की तें उर्वशीन ताका ते श्राप दिलेलो आशिल्लो त्या रुपारी ते स्वरूप घेवन ते श्रापाचें तें आमी पालन करता म्हणून सांगिल्लें आसा. नकुल ग्रंथीक जावन वता. ग्रंथीक म्हळ्यार घोड आनी पळयतलो तसलो एक एक्सपर्ट जावन वता. सहदेव गाय चरयतलो गायक पळयतलो तागेलें नांव तंटीपाल म्हणून तशी जावन वता. आणि द्रौपदी सैरंद्री म्हणून ती एक दासी जावन विराट रायाली बायल सुदेशना तिगेले रावळारांत तिगेली पर्सनल दासी जावन तिका तें काम मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. सो भीम ते रानपू जावन वता भारी खुशीत म्हळ्यार तागेलें तें म्हणटात पळय ड्रीम जॉब कसलें की तो खावच्याक कशी मस्त जावंक आशिल्लें. जाल्यार ह्या विशय तितले डिस्कस जायना. भीम एकदम एक्सपर्ट कुक कसके एवरी डे तो कसं नवे नवे वस्तू करून ते हाका इतले खुश काय विराट रायाक म्हळ्यार ताण जीवमानांत इतले पुरा म्हणटात पळय स्वादिश्ट इतले पुरा रुची खाण केन्ना खायनी के. आणि भीम एवरी डे कसं की नवे नवे कोर
भारी एक म्हणतात पळय नॉर्मली ते एकदम एक्सपर्ट कुकिंग बायल मनशी करता ती जाल्यार ही भीम म्हणटात पळय मस्त जन मेल शेफ्स आसा ती कोणाक एक्सपर्ट येता आणि ते रावळारा खातीर कुकिंग करता म्हणटात पळय ते आत्ताही पळयल्यार आमी व्हड आयोजन जाता ते मस्त मस्त क्वांटिटींत केन्ना कुकिंग करता तेन्ना ते रांदपी जनरलीची दादलो मनशां असता ती ते मस्त क्वांटिटी कुकिंग करतना सो भीम ऍक्च्युली असिस्टंट कुक जावन वता ते विराट रायल ऑलरेडी एक रांद पशिल्लो तागेले असिस्टंट जावन वता जाल्यार ही भिमान करची लेकारी तो असिस्टंट असल्यार म्हणटात पळय तो मेन कुका म्हणके जाता म्हूण आणि विराट रायाक भारी खुशी वल्लभ म्हळ्यार तेगेले भिमाल नांव वल्लभ आज वल्लभान कसें केलां म्हूण विराट रायान येवन सुरे निमगुचके आज कसन खावचें आसतलें बा म्हूण म्हळ्यार तितले नमुने ते भिमान हें केलेलें आसा आणि सो आमी भिमाल पळयत की आणि आनीक तागेले प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हळ्यार ताणें कुक करची न्हय सो ताणें कुक केल्यार ताणें जावका येयलें तितलें करचें आणि ताणें तागेले खातीर ताणें मस्त खाण करून दवरचें आसा आनी इतलें मात्र न्ही भिमान इतलें एक्सपर्ट आशिल्लो भिमू की लायक ते कसन कसन आयटम आसा पळय ते सायडाक काण दवरता आशिल्ले 5 विंगड पॅकेट करता आशिल्लो आणि कशी पुणी कोर न्हू युधिष्ठिराक द्रौपदीक नकुल सहदेव आणि अर्जुनाक तो वचून ते पॅकेट पावयत आशिल्लो म्हूण म्हळ्यार एक्सपर्ट जावनूय तो म्हणटात पळय तोवय खात आशिल्लो पोट भरी आणि तांकांय डेली तें खाण पावोस तशी करता आशिल्लो म्हूण सो आजी मुखार सुनू आमी हाजे विशयांनी विराटांत कसन जगता म्हूण आमी मुखार सून पळोवया ती भीम वल्लभ जावन आसा आणि भारी एक आपास एक दुखद घटना जावची आसा द्रौपदी ओट्टू विराटांतूय सो तेन्ना कसन जाता हें पुरो आमी नेक्स्ट टायम पळोवया आज ही सेशन वेगी कंक्लूड करता आसा कसले की ಸ್ವಲ್ಪ पार्टिसिपंट्सांक आनीक एक प्रोग्राम अटेंड करूं आसा सो हांव सेशन हांगा आज कंक्लूड करता विराटांतू भिमान आनी कसन करचें आसा पांडव जनान कसन करचें आसा तांगेली दय देवाल दय कशी तांगेलो केन्नाय आसता देव तांकां सोडून घालना आणि तांणी कशी ते तांगेली भक्ती आणि शक्तीचे प्रदर्शन करता ती ते आमी नेक्स्ट टायम सेशनाक कंटिन्यू करूया कोणाक हें सेशन लीव करता आनी आतां इमिजिएटली लीव करूं येता हांव खाली आतां रिकॅप करता आसत नेक्स्ट टायम आमी स्टोरी आपास हें संडे हें महाभारत तातूंत भिमा विशीं कंटिन्यू करूया सो आज आमी डिस्कस केलेलें की कशी जयद्रथान अपहरण केलें द्रौपदीलें आनी अपहरण कोर न्हू तो द्रौपदी कोप येता जाल्यार ताका घेवन वता आनी धोवमेर इश्टी तेगेले मागशी वता आनी मुखारी कशी हांनी मुखार सून येता ती पांडव पुराजना तिका धरूक जयद्रथा मागशी आनी कशी भीम अर्जून पुराजना मार न्हू युधिश हाका जयद्रथा धरता ती आनी जयद्रथ आल्वय म्हणटात पळय तागेलें समज ताका अपमानीत करता तशें तागेलें पुरो आतां कुरूप कोरून सोडता ती तागेली माती शेव कर न्हू 5 जाग्यार मात केस दवर न्हू कुरूप कोरून सोडतात आनी ताका एक रकार सांगता की तूं प्रतिज्ञा घेवका की तूं आमगेल स्लेव म्हूण अशी पुरा कडेन सांगू का सो त्या लेकार ताणें अग्री केली सुद्दां ताका सोडतात ती म्हूण सांगिल्लें सो त्या लेकार आमी पळयलें आनी मुखारी कशी युधिष्ठिरान तो दुश्शलाल बामूण म्हूण जयद्रथाक त्या टायमार युधिष्ठिरान पळय मन कितलें व्हड आसा म्हणून असल परिस्थितींत वय तो तागेलें परिवारा विशयी कोण ताका दुख्ख दिलें ना त्या परिवाराक जाल्यार ताका गांधारी विशयी मनांत आसता की गांधारीक दुख्ख जावचें न्हयचें म्हूण आनी द्रौपदीक वय दिसता की म्हणटात पळय कसं अशी जाल्ल्यार तिकाय म्हणटात पळय दिसता की अशें जावचें न्हयचें म्हूण युधिष्ठिरान मन पडलें सो त्या लेकार ताका सोडता ती आनी आमी पळयलें मागीर जयद्रथाक कशी महादेव ते तपस्या केली सुद्दां पुरा देवाल विशय सांगता आनी आशिर्वाद दिता आनी सांगता की अर्जुना तूं कांय करूं जायना तांकां राबोवचें जातलो म्हूण आनी आमी मुखार पळयलां की युधिष्ठिरान दुख्खांत आसतना मार्कांडेय ऋषी तांकां रामायण सांगता आनी मागीर लास्टार आमी कंक्लूड करतना आमी पळयलें की तांणी पांचजन सहजंतांनी कशी विंगड रूप घेवन न्हू विराटांत वता ती आनी भीम थंय वल्लभ जावन रांदप जावन त्या विराट देशांत विराट रायाल एकदम फेवरेट जाता तो म्हळ्यार सकाळी येवनूच विराट रायान निमगुचे आजी वल्लभान कसं केला खावच्या का म्हूण सो त्या रुपारी तांणी थंय तांगेले मुखारसून आमी पळोवया लिलेंत कसं जाता सो हांगा राबयता नेक्स्ट वीक आमी मुखारसून पळोवया विराटांत कसं जाता 3 पंथा महामंत्र म्हणून आमी सेशन कंक्लूड करूया कोणालें कसं कॉमेंट असल्यार तुमी चॅट बॉक्सार घालया हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಧನ್ಯವಾದ तुमगे पुरा कॉमेंट ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. आम्ही नेक्स्ट टाइम आपास मुखारसून पुणे कसं जाता. हरे कृष्णा. तुम पुरा जन कोण कोण जॉईन झालेले सर तुमगे धन्यवाद आहे. इथले टाइम काढून तुम्ही तुमगे बिझी स्केड्यूलमध्ये येऊन हे सत्संगात जॉईन करता. हरे कृष्ण. वांछा